सुरवाती गायन गाऊया A21 नवे गीत रोचून गायात पेज 10 A21 पेज 10. सगळ्यांक देव बरो दिसचो. ह्या पवित्र मिसाचें बलिदान कित भाशेन संत आनाच्या मानाक भेटयता डायन फेरांव आनी ताचो कुटुंब कित भाशेन दिनवासनेचें बलिदान ती भेटयतात. देवान तांचेर आशिर्वाद घालूं, बरी भलायकी तांकां फाव करूंक आनी सगल्या वायटा बेगीनातली राखून सांबाळूं म्हूण मागुया. तशें मागूंक लायला आपलो जल्माचो दीस समरपता डिएड्री डिकुना, मेत्स फेर्नांदीस, आल्डा आराउजो, मॅचविन डिसोसा कित भाशेन तांचे पासत आमी मागुया. देवान तांचेर आशिर्वाद घालूं, बरी भलायकी तांकां फाव करूंक आनी सगल्या वायट्या बेगीनातली राखूं आनी सांबाळूं. तशें आमी मागता सांतिसिमो ह्या वाड्यांत रावतल्या कुटुंबा पासत स्विटी फेर्नांदीस, गुस्तावो फारिया, नेविल फारिया, पीटर फारिया, members of Asha Mahal, Alvarino Luis, Apolino Cipriano Viegas, Bela Viegas, João Pedro Viegas आणि Margarita Viegas. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावान आमेन. सर्विसपूर तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. म्हजे बहीण मानो आयज पवित्र सभा बाग्योन जोकी आनी आनम बाग्योन आंकवार मारेची बापूय आनी आवय हांचें स्मरण करता. के भाशेन परब समोरपता तेन्ना आमकां तांचे भाशेन भावार्थाची मनशां जावंक आमकां आपयता. तांचें जिवीत भावार्थाचें जालें, देवाक ती विस्वास रावली, मागण्यांत ती वेळ जाताली आनी हेंच कितें भावार्थाचें जिवीत, मागण्यांचें जिवीत, बरें जिवीत तिणें आंकवार मारेच्या काळजांत घातलें. सो आमी तांचे देख घेवन आमचे जण एकल्याचे घराबे भावार्थाचे जावंक, विस्वासीपणाचे जावंक, हांचे देवान आमकां जण एकल्याक आमच्या कुटुंबान आनी समाजांत कार्य दिल्लें आसा तें कार्य विस्वासीपणी पाळूंक तेच बापाची कृपा आनी बळ आमकां जण एकल्याक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आनी तें बलिदान आमकां सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरलोलें, मोगाचें आनी पेकोवणीचें जावंक पातकी ओस्कोत म्हूण देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया. आनी काळजांत दूख धरून आनी देवाचे काकुतीक उलो मारून सगलीं बरोबर हांव पातकी म्हणुया. हांव पातकी सोरपोतविदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडां उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. हे बाजूत बाग्योन सुद्दां जखबार मारे
सगल्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पोदबिदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. प्रार्थुया. थोडोसो वेळ उगीच रावन तुमचे कासकी इंतेसांव देवा मुखार दवरात. सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजांच्या देवा, बाग्योन जोके आनी आनंद मुनीस जाल्ल्या तुज्या पुताच्या आवयची बापूय आनी आवय तुवें केली. तांचो आनी आमच्या जण एकल्याच्या पुर्वजांचो मानान आनी मोगान उगडास करूं आमी तुका दिनवासता. तांच्या मागण्यांत आनी देखीन क्रिस्ती कुटुंबांनी आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक तुज्या आपोण्याक पाळो दिवंक उदार मनान तयार करूं म्हूण आनीक तुवें तुजे पोरजेक भासायलोली सोडवून आम्हा समेस्तांक मेळूं म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या कोणान जियेता राजभोग चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी मोइजेस आयलो आनी ताणें पोरजेक सर्वेस्परान दिल्ल्यो सगल्यो याज्ञा कोलीत केल्यो आनी सगळे हुकूम पोरजेन एकाच ताल्यान म्हणलें. सर्वेस्परान फॉर्मायला तितले आमी पाळटले हांव. मोइजेसान सगल्यो याज्ञो बरोवन दवरल्यो आनी दुसऱ्या दिसा भोव सकाळीं इस्रायलाच्या 12 कुलांच्या नांवान 12 फातर घेवन दोंगराच्या पांयाशी एक वेदी बांदली. उपरांत थोड्या तारोन इस्रायलींतांक सर्वेस्पराच्या मानाक होम आनी बोयल्याचे शांतीचे योद करूंक लायले. अर्दे रगत मोइजेसान तोस्तांत घालें आनी उरलोलें अर्दे वेदीचेर रोखयलें. कराराचें पुस्तक घेवन ताणें तें पोरजेक वाचून दाखयलें आनी ताणें म्हणलें, सर्वेस्परान फॉर्मायला तें सगलें आमी पाळटले हांव. तांचें आमी आयकतले हांव. उपरांत मोइजेसान रगत घेतलें आनी पोरजेचेर शिनवोर मारून म्हणलें, सर्वेस्परान तुमचे कडेन केल्ल्या कराराचें हें रगत. हो करार सगल्या ह्यो याज्ञांक आटापता. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो. दिनवासनेच्यो योद देवाक भेटोयात. सगलीं म्हणुयात, दिनवासनेचो योद देवाक भेटोयात. उडेंतीन तावन ओस्तोम ते पोरयान सोगटा सर्वेस्पराचो देव. सर्वेस्पर उलयतात, प्रितुमेच्या मनशाक तो जमय हाडटात. सोबीत सुंदर सुन्या तावन तो परजोलता. जबाब, दिनवासनेचो योद देवाक भेटोयात. योद करून म्हजो करार मानून घेतली. म्हजे पोरजेक म्हजे मुखार जमय हाडात. देव आपुणूच नीट करूंक वेता.
देखून मोळोक तांचे नितीवंतपण परगोटात. जबाब दिनवासनेचो योद देवाक भेटोयात. दिनवासनेचो योद देवाक भेटोयात. बो वर्त्या देवाक केल्ल्यो आगोवण्यो पाल. मागीर म्हाका आकांताच्या दिसा उलो मार. हांव तुका निवाडटलों आनी तूं म्हाका मान भोवमान दितली. जबाब दिनवासनेचो योद देवाक भेटोयात. सगळीं उद्गाराक उबी रावया. Survespora, su, survespora. Survespora, su, survespora. Survespora, su, survespora. Survespora, su. तुमच्या काळजांनी वंपलान आनी तुमकां तारोन दिवंक शक्ती आसा त्या उतराक घालती रावात. Survespora, su, survespora. Survespora, su, survespora. Survespora, su, survespora. Survespora, su. Survespo तुमचे सोवे आसू. Tuमचे सोवे आसू. मातेवा पोरमोणे जेसू क्रिस्ताचे शुभवर्तमान. Mój tuka soumia. जेसून आनी एक वोपार लोकांचे उरपोची घाली. आपल्या शेतांत बरें बी वोपलोल्या एका मनशा पोरी सुर्गीचें राज. सोगलीं न्हिदलोलीं आसतना ताचो दुस्मान आयलो आनी गोवा मदें नेर वोपून गेलो. शेत वाडोवन कोणसां येतूच नेरूय दिश्टी पडलो. घोरकाराच्या वावराड्यांनी ताची सोशी येवन अशें मुडे, दोनया तुज्या शेतान तुवें बरें बी वोपलोलें न्हय, तो तातूंत नेर खुंयचो आयलो. ताणें अशी तांकां जाप दिली. हें दुस्मानान केल्लें काम. साकरांनी ताका विचारलें, आमी वचून शेत नोडलोलें तुका जाय? ताणें जबाब दिलो, नाका. नेर उमटायतना घोडयेक तुमी त्या बरोबर गोंवूय उमटिशात. लूण येसोर दोनूय बरोबर वाडोवन दी. आनी लुती तेदना पयलो नेर एकठांय करून उज्याक लावचे खातीर ताची पेणकुलां बांदात म्हूण, मागीर गोव म्हज्या कोड्यान भरात म्हूण हांव लुवतोल्यांक सांगतलों. जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमान हें. Wakani tuka Krista. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयज पवित्र सभा सेवाधर्मीक उगडास कोत्ता बागयोन शोकी आनी बागयोन आना हांचो, जी जावन आसली आवय बापूय आंकवार मारयेची आनी शापाय शामाय आमच्या जेजू क्रिस्ताची. पवित्र पुस्तक आमी उगडलें जाल्यार बागयोंत आना आनी बागयोंत जोकीचें जिवीत आमकां थंय मेळना, पूण पवित्र सभेचे परंपरेंत तें आमकां तांचे विशीं कितें तरी आमकां सांगलोलें मेवता. प्रोटो एवांजेलियम ऑफ जेम्स हें एक एपोक्रिफल रायटींग आसा. ह्या पुस्तकांत तांचें जिवीत थोडक्यान दिल्लें आमकां दिसता. आनी हें पुस्तक आमकां सांगता ते परी अशें म्हणटात की बागयोन जोकीक आनी बागयोंत आनाक जायतीं वर्सां भुरग्याचें देणें नासलें. आनीक सुदैवाच्या काळार जेन्ना एका कुटुंबाक भुरग्याचें देणें ना, तांकां देवान कास लायल्या असो समोज तांचे मदें आसलो. पूण आमी पळयता तांच्या भावार्थाच्या जिविताक लागून आनी तांच्या खोतखोतीत मागण्या उरवीं उत्सोऱ्यांनी देव तांकां भुरगें फावो कोत्ता. आनी हें भुरगें जावंक पावता
देवाची आवय. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू ह्या शेत वोमतल्या एका मनशाची खबर आमकां सांगता. हे वोपारींत आमी पळयता एकलो मनीस शेत वोमता आनी ताचो दुस्मान रातच्या वेळार ताच्या ह्या शेतान नेर वोमता. आनीक आमी पळयता ज्या मनशाचे जे कारबारी आसले ते जेन्ना हो नेर आनी हे शेत बराबर वाडटा आनी कोणसां फुट्टात तेन्ना तांकां नेर कितें तो वळखूंक मेवता. आनी तेन्ना त्या वडिलाशी वेतात आनी ताका विचारतात आमी हो नेर काडचो. पूण तेन्ना तांचो कारबारी तांकां सांगता नाका, आतां रावो नाकात, पूण लुवणेच्या वेळार आमी जेन्ना लुवणी कोत्तली तेन्ना हांव तांकां सांगतलो नेर कुशीन काडूंक. मोगाळ भाव भयणीनो, अशें म्हणटात की त्या काळार जेन्ना शेत आनी नेर वाडटालो तांची मुळां पाडांकूय बराबर एकामेका थंय घुस्पतालीं आनी ह्याच पासत नेर काडटा तेन्ना शेतूय काडपाची बरें बी काडपाची शक्यताय आसली. आनी देखूनच हो कारबारी ताच्या वावराड्यांक हें करूंक आडवाता. कितें सांगूंक सोदता काय आयचें शुभ वर्तमान आमकां? आमचे मोदे मोगाळ भाव भयणीनो, बरीं आनी वायट मनशां आसतात. आनीक जायते पावटी आमी दुसऱ्यांचेर फॉर्मोळ मारूंक सदांच पयलीं आसतात. पूण देव मनशाची सोंप्यान न्हीद करिना. देव निमाणी घोडी पासून रावता मनशाची न्हीद करूंक. जशें आमी पळयलें बागयोंत आना आनी बागयोंत जोकीच्या जिवितांत तांचेरूय तांच्या काळाच्या लोकांन फॉर्मोण मारलें. घोडे देवान तांकां कास लायल्या, देवाचो शिराप तांचेर पडला अशें म्हणलें. जायते पावटी ही गोत आमची जाता. आमचे मोदे कोश्ट भोगतल्यांक, कसलेय जिवितांत वायट भोगतल्यांक तांचेर देवाचो शिराप पडला. देव घोडे तांकां कास लायता अशें आमी चिंतता. पूण मोगाळ भावा भयणीनो, आयज ही परब आनी आयचें हें शुभ वर्तमान असली गोत, असलें धोरण सोडून दिवंक आमकां सगल्यांक उलो कोत्ता. कोणाचेरूच फॉर्मोण मारूंक आमकां होक ना अशें आयचें शुभ वर्तमान आमकां सांगता. तेच बरी मोगाळ भावा भयणीनो, आमी पळयता ही सादी गृहस्थी मनशां बागयोंत आन आनी बागयोंत जोकी हांकां देवान विचून काडली आपल्या सोडवणेच्या वावरांत आनी एक किरीत कार्य देवान तांकां दिलें. देवाचे मायेक जल्माक हाडूंक आनी तिका बऱ्या गुणांनी वाडूंक. आयज आमी आमकांच विचारुया, देव कसल्या कार्याक म्हाका आपयता काय? देवाच्या बऱ्या वावरांत कितें करूंक देव म्हाका फरमायता काय? आनी सो शेवटी आमी जाणाव बागयोंत आना जावन आसा आस्कारीन सगल्या काजारी जोडप्यांची जांकां आजून देवाचे भुरग्याचे देणे फावो जावंक ना. मोगाळ भाव भयणीनो, असली भाव भयणां आमचे मदें आसात आनी आमच्या गोंयच्या समाजान जायते पावटी आमी तांकां किकोन कोत्ता. कित्याक देवान तांकां भुरगें दिवंक ना? जायते पावटी आमी तांचें नांव पिड्ड्यार कोत्ता. आमकां कसलोच होक ना असल्या मनशांचेर फॉर्मोण मारूंक, असल्या मनशांचें नांव पिड्ड्यार करूंक. बोलतेन जाल्यार आयज बागयोंत आनाचे मजतीन तांचे पासत मागुया. तांकां देवाची खुशी जाल्यार देवान एक भुरग्याचे देणे फावो करूंक. तर आयच्या ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन वांटो घेतना किरीत भाशेन मागुया सगल्या जोडप्यां पासत जांकां आमी वळखता आनी जांच्या कुटुंबांत आसून देवाचें एक देणें कशें एक भुरगें तांकां फावो जावंक ना. तांचे पासत जेजू लागीं आयज आमी ह्या पवित्र मेसाचे भेटेन मागुया. बेटोने वेळार गायन गावया C6 बागेंतल्या फुलांमध्ये पेज 30. C6 पेज 30. Zara mode
मोच्या बाबा बनेनो म्हज्यान तुमचे मृदान सर पदविदार दिया बापाक मानता दसरे सामून मागात हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आणि मोहिमेक आमच्या नक्की भुवी शुभेच्छा दबाक सर्वेस फोन मानून घेऊ. तेव्हा आमचे बापा दिनवासी काळजाचे बुक्तीन आमी तुका भेटयता ती देणी दोयन स्वीकार कर आनी अब्राहमाक आनी ताचे सोस्तीक बासायलोल्या तुज्या स्वर्गीच्या दायजांत आमकां वांटो दी. मागता तुज्या पुता जेवचे नांवीन आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं तुमची सवय असो आमची काळजां उबारुया. आम्ही ती सर्वेस्पराताय वाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार सासनाचे देवा सोरकां सोदता जो क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समोरपता जिब्या बाबतान ताचें पुनरुज्जीवन परगोडटा घडटा तीर बरवशान ताचे मोहिमेवंत येण्याक ओतरेकता. तुका आतां देवदूतां आनी भक्तां संगती निरोंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बाबा करोसु पवित्र सोकल्या पवित्रपणाची तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमयाचे क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोस मरण सोसुंगेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो आपल्याची सांग दिलो आनीक म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची. तेच परी जेवण जातोस आनी काच घेतली तुका नोब्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनीक म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची कास. नोब्या आनी सासणी कोऱ्याचें रगत पातकांचे बॉक्सो आनी मिरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेच मनशां पासत तें भरवतलें हें म्हज्या उगड्यासा करात. बावटाचो गुड परगटुया. जेसू मेलो, जेसू जेसू जिवंत जिवंत जाला, जाला, जेसू जेसू नव्यान येतलो. येतलो. बापा जुच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी अजबिताचो उंडो सर्वोच्च कास तुका समर्पिता.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेवची कुणारो गो शेवतोले आमा सोमेस्ता पवित्र आत्म्या बरोबर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलोले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर लिवा आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरे आमच्या गोवळी बापा सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारीक गोवळी बापा आनी सगल्या यात्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जन्मपणाचो बरोबरसो दोमेले ती आमच्या गोच्यांची आमच्या बाबा भयणांची इश्ट मित्रांची काकलूत कर तांकां तुज्या शागोतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या पौसळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मारे देवाची मायस सांगाती बाग्योन जुजे तिचो पोती बाग्योन धर्म दुतां बाग्योन जुजे वास आनी सोर काळी तुका मानुल्या ते सगल्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संताक तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फाव कर जो क्रिस्ता तुज्या पुता परबीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू तांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोदवेदार बापाक सोरबंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमेन. आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकले प्रार्थोन ह्या वेळार दीर घेवन म्हणुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणणे पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार त्या कोणी जिवितांत सबस्के आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडा राज क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशेन वतरेकता तर आमकां तुज्या उदकाकूत सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता तुमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयस सुबेच्या बाबाटाचेर दिसकार आनी तुजे कशे परम तिका शांती दी आनी तूं सिका एकवटान सांबाळ जी येताय राजभोग चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबी आसूं तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्या ती सगळी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितरेची म्हाका पावना पूण ज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली Chris Prasada Velar Gayon Gauya D15 Jesu Maka Tushi Koros page 55 D15 page 55 Jesu Maka Tushi Koros Suke Somi So Sheudo Uchadivya Polbisnicze Jątraculu Polubicie Uchadivya Polbisnicze Jątraculu Polubicie Duszy Bogu Magna Dziwi, na bol Jezu,
तुझे 보고 막 나지비 나볼 예수 아니 보드리 प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमचे देवा, पवित्र स्नानांत नवो जल्म घेवन आमी मनशां तुजीं भुरगीं जावच्यात. तुजो सासणीक पूत दाविदाचे कुळेंत मनीस जावचो म्हूण व्हडा मोगान तुवें येवजिलें आनी त्याच तुज्या पुताच्या मासा रोगतान ह्या तुज्या भुरग्यांच्या जेवणार आमकां आतां दादोशी केलें. ह्या जेवणा वरवीं आनी बागेवन जोकीचे आनी आनाचे विनवणेन आमचें जिवीत दिसान दीस ओदीक तुज्या आपणायलोल्या भुरग्यांचें जिवीत जावं दी. मागता तुज्या पुता जेवचे नांवान. आमेन. म्हजे बहीण मानव पादविकाराच्या नांवान, डिकनाच्या नांवान, म्हज्या नांवान सगल्यांक बरी परब आमी आवडयता. सगल्यांक हॅप्पी फिस्ट. के भाशेन ही परब आमकां संजोकी आनी आनाची आदाराची जावं, आमचे जण एकल्याचे कुटुंब भाग्यवंत जावं, आमच्या जण एकल्याचे कुटुंब मागण्याचें जावं. तशेंच आतां मीस जातूच निमाणें गायन जातूच डायन आनी ताच्या कुटुंबान च्या आनीक स्नॅक्साचें अरेंज केल्लेलें आसा. तांकां आमी काळजांता देव बरें करूं म्हणटा. सो तुमी घरा वेचे आदी तुमी च्या आनी केक तुमी घेवन वेचे. सर्वेस्पर तुमची सव्वी आसो तुमची सवय असो. आनी सदपूत भितर देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार शेवटाक गायन गावया. F22 तुजो दोन परगटणार कोर पेज 96. F22 पेज 96. 수야와사 수야보다 술벌꿀다 수유로이다 우야베 두가 볼거든 두이 프리티 두시나버려 서베스포라 데바 모자 구베츠